इसायास प्रवादेच्या पुस्तकावेलें वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सोर करशात, आनी म्हजे सारको आनीक कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात. ही नखेत्रां कोणें केल्यांत? एक फौज कशी तांकां मानता आनी दर एकाक आपआपल्या नांवान उलो करता तोच. ताचे शक्तीक कितली पदवी, कितलें व्हड ताचें बळ. कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक थावना. म्हजे हक्कांची तो बेपरवा करता, अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जायत जाकोबा. अशें तुज्यान तेंच कशें जोरूंक जायत इस्रायला. तुका कळूंक नासलें काय? तुवें आयकूंक नासलें काय? सर्वेस्पर सासणाचो देव, पृथ्वीचो शिमो ताणें घडल्यात. तो थकना, तो दमना. ताच्या गिन्यानाक थाव ना. थकलोल्यांक तो शक्ती दिता आनी बळ नासलोल्यांक घोटाय. तरणे दादले थकून आनी दमून वचतीत, तरणाटे गळगळून वचतीत, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. घणी परी तांकां पाकोटे फुट्टात. तीं धांवतात पूण दमनात, चलतात पूण थकनात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर, सगळ्या मनान, काळजान आनी शक्तीन. ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब: आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणबाळायेचो मुकूट घालता. जबाब: आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सर्वेस्पर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून पेटना. ताचे काळीज काकलुतीचो थेवो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब: आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. पडे आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सुदैव. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां तयार करूंक देवाचें उतर आयकुया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू घेवंक सोंपें आनी वावंक होलू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें
वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. नियाळाक आदार. पयले वाचपांत इसायास प्रवाद्या वरवीं देव संदेश दिता. थोकलेल्यांक तो शक्ती दिता, बळ नासलेल्यांक घटाय दिता. तरणे दादले थकून आनी दमून वेतात, तरणाटे गळून वेतात, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नवें बळ मेळटा. शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आमचो देव एकदम बरो. ताका आमची कश्ट आनी त्रास थावे आसात. ताणें आमकां रचून जिविताचे अडचण्यांनी सांडूंक नात, पूण आमचे जिविताचे पयणांत तो आमचे सांगाता आसा. जेन्ना आमी थकताव, आमी निराशी जाताव आनी जिवीत नाका जाता, तेन्ना जेजू म्हणटा, म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो, कित्याक ताचें काळीज शांत आनी ल्हानवीक. आमी जेजूशी वेतले तेन्ना आमचे खुरीस तो लोव करतलो. सिरेच्या सिमावा भाशेन आमच्या आदाराक येतलो. तर आज आमच्या आत्मीक गवळ्यांनी, जिविताच्या सगळ्या घटण्यांनी आपलें जिवीत देवाच्या हातांत सुपरूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या जिवितांत कश्ट दूख येता तेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचो भावाट आनी बरवसो आमी जेजूचेर दवरूंक देवा लागीं मागुया. ह्या संवसारांत येवन जेजू कश्ट, दुखां, मोळ आनी मजुरी आसा म्हूण दाखयलें. आमी आमचे कश्ट दूख भावाटान स्विकारूंक देवा लागीं मागुया.